अँटीक मार्दोळ आता पणजे पावले. नुस्त्याच्या जेवणाक फामाद अँटीक मार्दोळान ह्या पयलीं वेर्णा आनी कळंगुटे नांव जोडलां. मुख्यमंत्री पार्सेकारान आयतारा हॉटेलाचें उक्तावण केलें. मार्दोळ जें आसा वेर्णा थंय जायते फावटी गेला. पणजे जाल्यामुळे आतां पणजे सोय ताणें बरी केली अशें म्हाका दिसता. चवेच्या बाबतींत प्रश्नच ना. चव सगळ्यांनीच आमी टेस्ट केल्ली आसा ताची. सो ही इज नोन फॉर टेस्ट. तेजे कडेन तूं शीत जेवताना नुस्तें तोंडाक लायता, शीत जेवताना तोंडाक म्हणजे बाकी भाज्यो आसा त्यो लायता. हांगा तशें ना. हांगासर फक्त नुस्तें जेवपा आनी शीत तोंडाक लावपाचें ही खासियत आसा. म्हाज्या रेस्टॉरंटाची खासियत ती म्हणजे नुस्तें अशें आसता की शिता पेक्षा मायज आसता. दुसरी गजाल म्हाजें रेस्टॉरंट जें आसा तें गोंयचो टेस्ट असो हाडटा की म्हाजी आई आमी तशे नुस्तेकार नुस्तें मारपी लोक आनी नुस्त्याच्यो पद्दती आनी प्रत्येक नुस्त्याक कसलो मसालो लागता हो आमकां सगळ्या पेक्षा बरो खबर आसा. कारण जेन्ना नुस्तें आमचे कडेन येता तेन्नाच ते लोकां कडेन पावता आनी तेजी सुरवात जर कोण आसा जाल्यार आमी खारवी जे लोक आसा हेंच्या मदीं जावंक शकता. आतां हांव बरेच फावटी म्हाज्या रेस्टॉरंटान जेन्ना हांव हें करता पळयता तेन्ना पळयता तो पयलीं पान पळयलें काय ना तो उबो रावता आनी तेजे पानाचे अशे फोटो घेता, सगळे एंगलांनी फोटो घेता कळ्ळें आनी पळोवंक बरें दिसता. आनी हांव केन्नाच कोणाक बेश्टे विचारना. जेवण जाल्या नंतर पात्रांव हांव थँक्यू म्हणटा तुका कित्याक तुवें पानाचेर कांयच येवना. म्हणजे बाकीच्या रेस्टॉरंटांनी एखादें आंबट तीख जर आसलें तितूनची तो फोड काडटा आनी फोडूच खाता, रस थंयच उरता. पण म्हाजें तशें ना. म्हाजो तो सोंपलो पासून जाल्यार मातसो खंय पासून कुशीक लागल्यार तो परत टेस्ट करून असो घेता. ह्या पद्दतीचें म्हाजें जेवण आसा. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.